गव्हर्मेंट गोवा टुरिझमान पयलेच फावटी पेडणे तालुक्यान हे कार्निवाल आम्ही साजरो करपाचे ठरयला आणि ह्यो कार्निवाल आम्ही मोर्जी गांवान हे सेलिब्रेट करतात. आमचो स्टार्टिंग पॉइंट आसतलो खिंड टू मदलावाडा जंक्शन एंडिंग पॉइंट. थंयसर स्टेज बीन सगळे परफॉर्मन्स बीन थंयसर त्याच पॉइंटाचेर जंक्शनाचेर. दुसरें म्हटल्यार आमचो इव्हेंट आहा 13 तारखेक कार्निवाल परेड जातली आणि 12 तारखेक एक दीस पयलीं एक म्युझिकल इव्हेंट अबू मलिक टोटल फिल्मी म्हणून एक पॉप्युलर टॉपमोस्ट म्युझिकल इव्हेंट तो इंडियेचो तो हांगासर 12 तारखेक 7:30 सुमार सुरवात जातलो. सो सगळ्यांक मागता गोंयकारांक पेडणेकारांक आणि स्पेशली सगळे आमचे कार्निवाल मोगी कोण आसात तांकां की तेंच्यांनी 7:30 सुमार 12 तारखेक तो इव्हेंट पळोवपाक म्युझिकल इव्हेंट पळोवपाक येवपाचे. तशेंच 13 तारखेक सारकी 6 सुमार खिंड मोर्जे खिंड थंयच्यान परेड स्टार्ट जातली. आमचे ओपनिंग इनॉग्रेट श्री आमचे ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टर श्री बाबू आजगावकर यांच्या हाती जातले आणि थंयच्यान हांगा एंडाक दी स्टेज घातल्या. थंय आमचे जजीस बीन सगळे जण थंयसर बसले आसतले. सो तांकां लोकांक मागता सगळ्या कार्निवल फ्लोट करप्यांक गोंयच्या फ्लोट करप्यांक सगळे फ्लोट्स तुमचे कार्निवलचे जे आसात ते तुमी हांगा मोर्जे येवपाचे आणि मोर्जे आमकां एक मोर्जेन पयलेच फावट आमी सुरवात केल्या ती आमकां एक प्रोत्साहन दिवपाचें आणि सगळे तुमी फ्लोटकार सगळे हांगासर पार्टिसिपेट जावपाचे. आमचे प्रायज मनी ते सुद्दां आमी मातशे सगळ्यांहून सेपरेट दवरल्या. म्हाका दिसता गोंयान सगळ्यान हायेस्ट प्रायजीस आमी मोर्जेन दवरल्या मोर्जे कार्निवलाक. सो पयले ट्रेडिशनल जे फ्लोट आहा तेका फर्स्ट प्राइज आमी 1,25,000 दवरला. सेकंड प्राइज 80,000. तशेंच क्लब परेड आहा क्लब फ्लोट्स आहा तेका आमी 75,000 फर्स्ट प्राइज आणि सेकंड प्राइज 60,000. फन जंक आहा तेका 25,000 सेकंड 20,000. फॅमिली फ्लोट तेका 25 आणि 20,000 सेकंड. क्लाउड जोकर आहा तेका 15,000 आणि सेकंड 10,000 अशे प्राइजीस दवरला. टोटल प्राइजांचो एस्टिमेट जाता 9 लाख रुपया. आम्ही जे पयसच्यान येणारे जे फ्लोट्स आहात कार्निवल परेडीक पार्टिसिपेट जावपाक तांकां आमी ट्रॅव्हलिंग अलाउन्स दितले. म्हाका दिसता की मोर्जी गांव आख्खो गांव जो आसा ते घराघरान उत्साह वाडलेलो आसा आणि प्रत्येकाक इतकी एक्साइटमेंट जाल्या की सगळे जाण प्रत्येक घरातले लोक आपूण स्वता येवन आपूण कितें करूंक आपूण कसली मदत जाय हे व्हॉलंटरी फुडें येवन काम करपाक फुडें सरले. सो हे पळोवन अशें दिसता की ह्यो पयल्याच वर्साचो कार्निवल बरो हिट जातलो आणि वर्सान वर्स ह्यो कार्निवल आनीक वाडत वयतलो. कार्निवलच न्हू आनीक कसले कसले बारीक बारीक कार्यक्रम आहा ते ह्या गांवांनी जावपाचे. कित्याक असले जर इव्हेंट्स जर येत जाल्यार टुरिझम बेल्डा कारण टुरिझम जे येतात टुरिस्ट लोक येतात ते टुरिझम बेल्ड आमचो जो आहा तो आनीक वाडटलो. टुरिस्ट वाडटले आणि त्या कारणान आख्ख्या गोंय इंडियेभरूच न्हू पूण आख्ख्या वर्ल्ड भर मोर्जी मांद्रे आशवे आरांबोल केरी हे बीच बेल्ट वर्ल्ड फेमस जातले. सो आमी हेका लागून हांव मागता सगळ्या आख्ख्या पेडणे तालुक्याच्या लोकांक की आमी ह्या आदल्या कार्यक्रमांक सपोर्ट करपाचे जेणे करून टुरिस्ट वाडटले. टुरिस्ट वाडत जाल्यारूच रेव्हेन्यू वाडटले आणि आमचे पेडणेकारांक शिगमो असल्या कारणान पेडण्याचो कार्निवलाचो जो भाग आहा तो पेडणे मोर्जे जावचो. तेका लागून दोन जे आमचे गोष्टी आहात शिगमो आमी पेडण्या करता आणि कार्निवल मोर्जे जावचो की दोनूय मतदारसंघांक त्याचो लाभ जावन टुरिझम डिपार्टमेंट ऑर्गनायज करता. तर ही जावन आसतली एक हिस्ट्री इतिहास आमच्या पेडणे भागान तो बी मोर्जेन फॉर द फर्स्ट टाइम आमचो टुरिझम मिनिस्टर हो ह्या भागान हाडटा.